सोमारा टॅक्सीवाल्यांनी उपसभापती मायकल लोबोच्या सांगातान मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली। 24 जानेराक सगळ्यांक फिटनेस सर्टिफिकेट मेळटली। कोणाक मेमो दिवचे ना म्हण ह्या वेळार उपसभापती लोबो उलयला। RDX गोवा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केंजिल रॉड्रिगीस। आज आमकां CMन प्रॉमिस केला आमगे फिटनेस सर्टिफिकेट आमी दितो आनी आम थ्रू मायकल लोबो आम ते समजता तें जातो आनी आमकां मायकल लोबोचेर विश्वास आहा आनी आतां आमी लास्ट टायम आमी केल्लें तें ऑफ द रोड इफ इट्स नॉट फुलफील इट विल बी अ स्ट्रायक। आमी पयलें ऑफ द रोड रावले बट नेक्स्ट टायम इट वोंट बी ऑफ द रोड इट विल बी अ स्ट्रायक। पण मायकलान तुमकां कितलो हेल्प केलेलो आहा सर? आमकां आजूच न्ही पयलो सान जायतो हेल्प केलो आहा आमकां जायतो हेल्प केला पयलो सान जायतो हेल्प केला। तुका सांगपाक म्हळ्यार सॅटिस्फायड गव्हर्मेंटाचेर म्हणची जाल्यार 50-50 कित्याक जायती आमी आश्वासनां पूण 110% एश्युरन्स धरला तो मायकल लोबो आनी मायकल लोबो जें कितें सांगलां ते त्या हेजेर गायडन्साचेर आमी आसतले आनी तेणी सांगलां तेंय तर जायना आनी आयज हेकाय रिमायंड केला आनी CMन रिमायंड केला सपोज हें करिना तर 24 तारखेर 25 तारखेर ते परत स्ट्रायकार वयतले हें परत सांग तें तेणी रिमायंड करूं पूण मायकलाक आमी कशें सोडचें ना हें तुका समजता। मायकल जें कितें करता तो सगळ्यांक लागून करतलो आनी आख्खें गोंयभर हे कोणी MLA मिनिस्टर आहा पळय ते आपले कॉन्स्टिट्युएंसी हो पळय मायकल म्हणटा तो हांगा काणकोणा टू केरी आख्ख्या गोंयचो आहा आनी ह्या मायकलाक आमी कदापि सोडचें ना। आनी ह्यान पयलीं हांवें CMक सांगलेलें जेन्ना आमची कोर कमिटी मिटींग जाल्ली पळय तेन्ना सांगलेलें मदींच मायकलान आमच्या गरिबांचो पळय हें काडलेलो आनी मागीर आमकां आफोनिल्ले मलम लावपाक तेंय सांगता तुका। तेन्ना हांवें सांगलें मायकलाच्या केंसांक सुद्दां आजुनूय तेंच वक्तव्य करता आमी टॅक्सीवाले मायकलाच्या केंसाक न्हू लेवेन सुद्दां कोणी धक्को दिवचे ना आमी तेच्या फाटल्यान आसतले। Number of vehicles are around 20,000 and as and when they qualify for fitness like yearly हे आसता तेंचे करेक्ट वर्साक एकदा फिटनेस आसता। आतां हांवें गाडी जर तर जानेवारीन घेतलेली जाल्यार आतां जानेवारीन फिटनेस म्हाका परत घेवपाक जाय 1 year expiring. So now every person whoever is coming for the fitness he'll get the fitness certificate and they will not be given memo and they'll get fitness certificate only when the order is issued and they start getting fitness in hand they will be happy.